प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 3रो विसवोर, वोड 1 ते 6 पर्यंत, मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनीक एक फावट जेजू एका देवस्थानान भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो। ताचेर गुन्यांव घालच्या पासत साबाता दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेळून आसले। हाताक आर जाल्लो मनशाक ताणें म्हणलें, सगल्या मदें उबो राव। मागीर तांकां विचारलें, साबाता दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचूं येता की काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले। तेन्ना रागान तांचेर नदर बोणावन तांच्या काळजाचेर दारूनाये पासत खंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड। ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो। तोरी फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका हाताक हार जाल्लो मनशाक बरो करता। आनी व्हडली वस्त ह्या मनशाच्या बेगोणीची म्हणल्यार तो दीस साबाताचो आसलो। आनी बाबणीनो, साबाताच्या दिसा देव मंदिरान धोमशास्त्री, याजनीक, फारिझेव हे सगळे लोक येताले, कित्याक ते साबाताच्या दिसा आपलो जो कायदो करूंक जाय ते करून कोत्ताले। आनी त्या दिसा जेजूय साबाताच्या दिसा त्या देव मंदिरान येता आनी थंयसर एका हाताक आर जाल्लो मनीस थंयसर येता। जेजू तांकां सगळ्यांक विचारता, म्हणटा, साबाताच्या दिसा बरें करूंक येता की वायट, जीव वाचूंक येता की काडूंक येता? आनी बाबणीनो, हो प्रश्न जेन्ना जेजून तांकां विचारलो, साबाताच्या दिसा आमी कोणाक बरें करूंक जाय वो वायट? साबाताच्या दिसा हो खंयच्या दिसा आमी कोणाक वायट करपाची गरज ना। साबाताचो दीस म्हणल्यार जेजू कित्याक विचारता आमी बरें करूंक जाय वायट करूंक जाय? कोणाक जीव दिवंक जाय वा कोणाक जीव कोणाचो काडूंक जाय? साबाताच्या दिसाच फकत जेजू गरज ना विचारपाक। पूण जेजू विचारतलो कित्याक ह्या धोमशास्त्रांनी, ह्या याजनिकांनी, ह्या फारिझेवांनी अशे कायदे हाडलेले की साबाताच्या दिसा हें करूंक जायना, तें करूंक जायना, कांय काम करूंक जायना, कोणाक पेकोणी दिवंक जायना, कोणाक आपलो हात वयर करूंक जायना। त्या साबाताच्या दिसा त्या मनशाक जो त्याच्या हाताक हार जाल्लो तो मनीस आतां साबाताच्या दिसा कित्याक येयल्लो? तो येयल्लो देवाची तुस करपाक, देवाक वाखाणणी दिनवास दिवपाक। आनी त्या दिसा देव मंदिरान कोण आसलो? देवाचो पूत, पेकोणार, सोरवंडार, जो कोण आमकां पेकोणी आज पासून दिता, कित्याक जेन्ना आमी ताचेर बावर दवरता। म्हणटच जेजू सोबे माजार सगळ्यांक विचारता ह्यो प्रश्न, आमी बरें करूंक जाता वो वायट करूंक जाता? जीव दिवंक जाता वो जीव काडूंक जाता? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हो प्रश्न विचारलो, कोणूच कितें म्हणपाक तयार नासलो, सगळेच ओगी रावले। आनी जेजूक इतलो राग येयलो, कित्याक अशें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां एक प्रश्न विचारता, देव आमकां कितें विचारता आनी आमी ओगी रावता, आमी जबाब दिना होय वो ना, देवाक खूब राग येता। देवाक खूब राग येता। आनी आयज जेन्ना तो आमकां आपलें उतर शिकयता आनी जेन्ना आमी हें उतर आयकता, देव आमकां विचारता, खरेपणी म्हज्या उतराचेर बावर दवरताय? खरेपणी जें हांवें तुका सांगलां म्हज्या उतरान ताचेर तूं सोत मानताय? आनी सोत मानताय जाल्यार फकत तूं तें उतर पाळटाय तुज्या जिवितान, फकत तूं आयकताय, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडटाय? भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान आमकां कितें बरें जाय जाल्यार आमकां गरज भावार्थाची। आनी भावार्थ आसत जाल्यार आमी एक थाराव घेता, वय वो ना। देवाच्या उतरा प्रमाणे आसत जाल्यार आमी हय म्हणटा,
देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार आमी ना म्हणटा. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मनान आनी काळजान एक जाता आनी ते उतराक आमी वय म्हणून तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी भावार्थान आसाव आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. आनी ह्या हाताक हार जाल्ल्या मनशाक कितें जाता, जेन्ना जेजू सगळ्यांक विचारता बरें करूंक जाता वो ना, जीव दिवंक जाता वो जीव ना, ते सगळे उगी रावले. जेजून त्या वेळार ताका राग येवन ताणें त्या मनशाक सांगलें तुजो हात फुडें कर. भाव भयणीनो, त्या मनशाक पेकोणी आसूंक मेळोंक जाय जाल्यार ताका भावार्थ आसूंक जायो. जेन्ना ताका जेजून सांगलें तुजो हात फुडें कर, ताणें ताजो हात फुडें केलो, ताजो हात सोडलो आनी ताका पेकोणी मेळ्ळी. समजा ह्या हाताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजून आपयल्लो आनी तो येवंक नासलो जाल्यार, तो येयल्लोय जाल्यार, आनी जेन्ना जेजून हे प्रश्न विचारले आनी कोणें जबाब दिवंक ना आनी हो मनीस आतां उगी रावल्लो जाल्यार, ताणें हात फुडें करूंक नासलो जाल्यार ताकाय पेकोणी मेळची नासली. पूण ताणें ह्या सगळ्या लोकांक ज्या लोकांक जेजून प्रश्न विचारलो आनी ताणें ओगी रावले, हो मनीस आतां ओगी रावपाक तयार नासलो. ताका पेकोणी जाली. तो जाणो आसलो की जेजू ताका पेकोणी दिवंक शकता म्हणून. ताणें ताजो हात फुडें सोडलो आनी तो त्या वेळार बरो जालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना देवाच्या उतरान आमकां कितें बरयलेलें आसा ताजेर आमी सोत मानता, आमी त्या उतरा प्रमाणे करता, आमी भावार्थान चलता आनी सगळें जें जेजून केलां आमचे पासत खुर्सार तें आमकां फाव जाता. एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान तें शिकोवन समजून तें उतर पाडून जें जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार तें आमकां फाव जावपाक आयजतान आमी देवाचेर जेजूचेर ताच्या उतराचेर सोत मानून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.